सुमेश वीक्षकांक परत एक पोटी म्हजो नमस्कार. आज नव्यान असो 7वो दीस आणि आज हांगासर आमी ब्लॉग करतना देवान आमच्या दाराळ आशिर्वादा वेतल्यान म्हण सांगून बरो पावस हांगासर आयलो आमकां आज. आणि आज नव्यानाच्या 7व्या दिसा आमी विशय काण गेलो जावन आसा मोरये मायची विविध फेस्तां. तशें मोरये मायेची आमी विविध फेस्तां आचरण करता. कार्मेल गुड्यार कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आणि ह्या दिसांनी आमी मोती सायबिणीच्या फेस्ता खातीर तयारी करता आसा. जानेवारीची 1 तारीख आमी मोरी देवाची माताचे परब आमी करता. तशेंच ऑगस्ट 15 तारखेक आमी मासूमसा सायबिणीचें फेस्त करता. रोजा सायबिण लुड्स सायबिण तशें मोरये मायची कितली नांवां आसा तितली फेस्तां आमी करता. तशें जाल्ल्यान आज आमच्या वीक्षकांक एक ल्हान काम. मोरयेचे आमी विविध गुण विविध शेगूण आमी नियाळटा. जाल्ल्या वेळार आमी मोरयेचे विविध फेस्तांय आमी नियाळया. खंयचे खंयचे फेस्त खंयच्या पापसेबान हांगासर आचरणाक हाडले म्हणल्या विशयांत आमी इल्लीशी आज गुगलाक वचून सर्च करन आमची जाणवाय इल्लीशी वाडोवन घेवया म्हण सांगून ह्या मुखार आमच्या वीक्षक लागीं विचारूंक हांव विनंती करता. तशेंच आज हांगासर आमचे सबार भक्तीक येवन आसा तांचे लागीं आमी कोणाक कितली मोरयेची फेस्तां करतात म्हण सांगून आमी विचारया. हॅलो हॅलो. नांव कालें तुजें? ॲरन. ॲरन खंयच्या क्लासीन शिकता ॲरन? 5th. खंयच्या इस्कॉलाक येते? ॲग्नेस. ओ वाव. तुका आज आमच्या व्लॉग असो विशय आसा मम्मा मेरीची फेस्तां जायते. सो द डिफरंट फेस्टिवल्स ऑफ मम्मा मेरी. तुका कितली मम्मा मेरीची फेस्तां करतात गे पळय हांगे सांगता गे म्हाका. येस. एक मोरीची नेटिविटी, मागीर मोरी सगळ्या संवसाराची राणी, मागीर दुखी सायबिणीची, मागीर कोंताचे भक्तीपण, मागीर ताका म्हणटा रोजा सायबिणीचे फेस्त. रोजार सायबिणीचे फेस्त. ग्रोट्ट दिसा ते ग्रोट्टाची कली मोरी माय ती बेंटणीचे फेस्त म्हणटात ती कली मोरी माय ते अंकर ती कार्मेल सायबिणीचे फेस्त. हय. ओके आरे तुवें बरें करून म्हाका सुमार फेस्तां सांगलें. सो आज घरा वचून तुका एक ल्हान होमवर्क दिता. मोरयेची कसली बरें फेस्तां आमी कितले पुरो नांवां आसात मोरयेची तितली फेस्तां आमी आचरण करता. सो केदाळा खंयचे खंयचे फेस्त म्हण सांगून इल्लें फायंड आउट करीचें. ओके थँक्यू. थँक्यू. आज पुरा व्हाईट कलराचेर आसात. जॅनेट बाय जेनिता बाय तांची भुरगीं हांगासर आसात. पळया हांकां मोरयेची कितली फेस्तां करतात गे पळया. हॅलो. आयज तुमचो कलर व्हाईट गे. ओके आज आमचो व्लॉग असो विशय आसा मोरये मायचे फेस्तां. सो मोरये मायचे कितले फेस्तां आसात गे म्हण सांगून कोण पटापटा आन्सर करतात तांकां हे प्रायज आसा आज. ओके रेडी? कार्मेल सायबिणीचें फेस्त, रोजार माय, मोंती सायबीण, दुखी सायबीण, फातिमा सायबीण, लुड्स मायेचें फेस्त, मोरयेगीच बियाडिल्लें फेस्त, मागीर आसुमसावाचें फेस्त, मागीर माय म्हयन्याचें फेस्त, मोरी देवाची माता, कार्मेल सायबिणीचें फेस्त. ओके आमची गाडी हांगासर स्टॉप जाली. तर सुमार फेस्तां हांगासर सांगल्यात. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुमकां एक प्रायज आसा. येस तुमकां एक ल्हान सगळे हें पळय. ओके थँक्यू. हॅलो. नांव तुमचें? म्हजें नांव हेलेन लोबो. तुमी? जेरोम लोबो. ओके आज आमच्या ब्लॉग असो विशय आसा मोरये मायचे फेस्तां. सो मी सगळ्या वर्सां मोरयेची विविध फेस्तां आमी आचरण करता आणि आता मोती सायबिणीच्या फेस्ताक आमी नव्यान करना आसा. तर तुमकां मोरये मायेची कितली फेस्तां करतात गे म्हण सांगून म्हाका सांगतात गे. माउंट मेरी फेस्ट आमी मुंबय सेलिब्रेट करता. कार्मेल सायबिणीचे, असम्पशन म्हजी फिरगज मुंबयचे असम्पशन फिस्ट, कोंताचे फेस्ट, रोजार मायेचे फेस्ट, सबार फेस्तां तुमी सांगलें. मिलार मायेचे फेस्त आसा. तशें मोरयेची कितली नांवां आसात तितली फेस्तां आमी मोरयेची आमी आचरण करता. सो तुमी बॉम्बेतून हांगासर आयल्यात म्हणून दिसता फेस्ता खातीर. मिलार म्हजें घर हांगा कुलशे घर. आमी फेस्ताक म्हणून आयल्या. ओके तर तुमकां तुमच्या कुटुंबाक हांव मोरये मायचे दाराळ आशिर्वाद मागता आणि तुमचे फेस्त गम्मत जावन दी. कितले बागा रांदे करूंक म्हणून चिंतल्या गे? एक्चुअली हांवें 5 बागाचें म्हण चिंतलां. ताच्या वयरी करतात. लेकीन आमचे आमी पयसतान आयल्या म्हणटा आमच्या ओके तर कितले सादारण तुमच्या घरा सगळे तुमी सांगता म्हणून फेस्त आचरण करतात. म्हजें चेडूं भायर आसा कातार एअरलायन्सांत. आमी दोगांत आसा. ते 8 तारखेर फेस्त म्हणटाना ते मानिला फ्लायटान फाटी येवंक आसता जाल्यार ते 9 तारखेर हिंगा पावता. देखून आमी 8 तारखेचे फेस्त आमी 9 तारखेर सांगता मेळून आमी करता. एकूच चेडूं म्हजें. ओके तशें जाल्ल्यान तुमकां सगळ्या तुमच्या कुटुंबाक हांव बरें मागता. तुमचे फेस्त तुमी 9 तारखेक करा 8 तारखेक करा पण मोरये मायेची मोग सदांच तुमच्या कडल्यान आसूं दे म्हणून ह्या मुखार मागोवंक अशें येता. थँक्यू व्हेरी मच. आज आमच्या सांगात एक अप्रूप असो मनीस आमकां मेळ्ळा. आमचो जॉन पयले सगळो दीस कार्मेल मिडियाच्या कॅमेरा फाटल्यान आसतालो. असो कॅमेराच्या मुखार हांगासर तो कार्मेल मिडिया सोडून वचून आतां MCC बँकाचो काय म्हणटात सोशल मिडिया इन्चार्ज जो जाला जाल्यार आमचे लागीं आज उलोवंक तो हांगासर आयला. तर जॉन कसो आसा? बरो आसा. तुमी कशे आहात? हांव बरी आसा. कार्मेल मिडिया तुका आमी मस्त मिस करता. तशें नवें काम सकट बरें जाता म्हणून हांव चिंता. तूं ल्हान आसतना खंडीत फुलां वेऱ्याय म्हणून म्हाका गोत्त आसा. आनी आल्तर भुरगोय जावन आसले म्हणून गोत्त आसा. सो आल्तर भुरगो जावन फुलां व्हरच्या ह्या टायमार तुमी कितले बरो पोखरेपणो करनासले. आतां कोल्यो म्हणजे तुका उडास येता गी आमचे शेअर करताय गी. आमी आमच्या शेजारच्या घरा पुरो वचून फुलां पुरो हाडचे हाडलें. सुमार आमी एक 4-5 जाणां आमची लागशिल्लीं. आमी पुरो ओट्टूक वचून दुसऱ्या घरा वचून फुलां पुरो हाडून ते रातीक मागीर सकाळीं आमी पुरो रेडी करून फुलां पुरो व्हरची हाडलीं. मागीर आमकां पुरो फुलां अर्पण जाल्या उपरांत स्वीट्स पुरो दिवन ते दीस मस्त बरे जाल्ले. सो
आतां थोडे फावटी आमकां टायम मेळना नवनाक पुरो येवंक बट तें पुरो उडास काडून मस्त खोशी जाता. खुशी जाता. तर ल्हानपणार तुमी आलतर भुरगे जावन आसतना म्हाका गोत आसा कोबू आनी परत तुमी कांडोर चल्ल्यार गोत आसा म्हणजे कितले स्वीट्स तुमी कितले पडे स्वीट्स काण घेतले कितले पुरो कोबू व्हडलो कोबू जाय मोठो कोबू जाय म्हणून कले पुरो आसात गी ना तशें बरें कांय नासलें बरोबर घालून काले पळय दिल्यार तें हाडलें करून. तर जॉन तुझ्या सगळ्या जिविताक हांव बरें मागता ती मोरी मागीर तुजेर तुज्या कामाचेर आशीर्वाद घालून दी म्हणून ह्या मुखांतराव मागता. थँक्यू देव बरें करूं. कशें आसात पुरा? हुशार आसा. तुमी कशे आसात? एक्चुअली मलयाली. Oh, you are Malayali. Enak Malayalu koncho koncho teriyu ariyu or whatever. Okay. So I'll talk to you in Malayalam later. So today आमचे आज ब्लॉगचो विषय आसा मोरयेमायची विविध फेस्तां. सो तुमकां मोरयेमायची कितले फेस्तां आसात म्हण सांगून म्हाका सांगेत गी. मोंती मायचे फेस्त आनी लुर्दू मायचे फेस्त आनी दुकी सायबिणीचे फेस्त आनी फातिमा मायचे फेस्त हांगा एक ग्रोट्टो दिसता ग्रोट्ट्यार खंयची सायबीण आसा? मोंती सायबिणीचे फेस्त जावन आसा. ओके. या थँक्यू. तुजें नांव कालें? अनिशा. अनिशा म्हणून सांगून देव बरें करूं. ओके फेस्त दीस आतां आमच्या 8 तारखेक फेस्त आसा त्या फेस्ताक तुमी काय ते म्हणी विश करूंक आशितात गी आमच्या विक्षकांक? हय. सर्वांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पठयता. देव बरें करूं सांगता. Okay. So what's your name? My name is Shamili. Shamili. Okay. It's a beautiful name. So Shamili, what do you want to wish our viewers in Malayalam? എല്ലാവർക്കും അതായത് നാമത്തിൽ ആശംസകൾ. Okay, yeah, beautiful. So I did not understand what you told, but I guess you said happy feast of Mother Mary to everyone. Okay, I wish you also a very happy feast of nativity, and may your families be blessed and be happy. Thank you. Thank you. Hello. हाय. Okay, तुमची सगळी फॅमिली सांगत आसा तुमची नांवां सांगतात गी. एल्सान डिसिल्वा. डियॉन. डिशेल. ॲलन. ॲलॉन. ओके. तुझे दोळे म्हाका बारीक सुबीत दिसतात ते कोणाचे दोळे? तुझे. तुझे दोळे. ब्युटिफुल. ओके. आज आमच्या ब्लॉगाचो विषय आसा मोरयेमायेची दुसरी फेस्तां. सो तुमकां मोरयेमायेची कितली फेस्तां गोतात गे म्हणून पळोवया गी कोण आन्सर करतात. साडावत मम्मीने आन्सर करी जेतलेंत. ओके. येस. मरीदेवाची माता, कोसेसांव सायबीण, कार्मेल सायबीण, लुर्द सायबीण, मोंती सायबीण, रोजाई सायबीण. आणि हांगा तरी ग्रुप दिसता आमकां कार्मेल गुड्यार खंयचे? कार्मेल सायबीण. हांवें सांगलें कार्मेल सायबीण. ओके. दर्शन्स. ओके. मागीर कोणताचे? गौदालुपेचे सायबीण फर्स्ट. येस करेक्ट. वय ताच्या उपरांत रोजारी माय जालें. जालें. ओके. फातिमा सायबिणीचे फेस्त. ऑगस्ट 15 व्हडले फेस्त आमी आसडण करता. आसुमसाव सायबिणीचे फेस्त. फेस्त आमकां आसा. सुमार फेस्तां तुमी सांगली तशें मोंती फेस्ताची तयारी बारी भरजरी जाता येता म्हणून सांगून म्हाका भोगता. खंडीत. ओके. तर तुमकां तुमच्या कुटुंबाक हांव बरें फेस्त मागता. अशें म्हणटा आसतना सुमार तुमी नांवां म्हाका सांगल्यान देखून तुमकां एक ल्हान गिफ्ट आमच्या तर्फेन. येस. कोण खाण घेता? दोगी सांगाता खाण घे. येस. थँक्यू सर. Thank you. Happy feast to you all in advance. Happy feast to you all. Yeah, thank you so much. Yes. Talk to you. Yes, okay. Hello. Hi. What's your name? My name is Nishita. Nishita. Okay, Nishita. So I just now I was talking to you. Told me that you have a testimony of Infant Jesus Shrine here. So can you share it with our viewers? Yeah, definitely. Hi, myself is Nishita. I'm from Madikeri. I work here as the branch manager in one of the consultancy. One of my friend told me that Infant Jesus is very holy place and you have to visit. It's my second time I'm coming here. I really feel so happy after coming here. I feel so blessed also. I am praying for something for my family. I hope next time when I come, maybe or next year when I come, I wanted to tell a testimony what I have in my life and what I was blessed also. So thank you so much. Thank you, Nishita. I wish and pray that whatever you have in your mind, whatever you're asking for, if at all it is good for you, may Jesus will definitely give you that. At the same time, now we are celebrating the nativity. We are preparing the 9 days novenas are happening right now, and we are preparing for the nativity of Mother Mary. So what do you want to wish our viewers? This is my first time actually. I wish happy Mother Mary, nativity of Mother Mary. Yeah. Thank you so much. Yes, it was lovely talking to you, Nishita. I wish you and your family a very happy feast. May Mother Mary, Jesus bless you and keep you happy always. Thank you. Thank you so much. Yes. हांगासर म्हज्या हातान कितें आसा? मेडल्स न्ही गी? व्हेरी गुड. मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमी शिकपांत वा खेळांत सदान केल्या मात्र आमकां प्राइज वा मेडल मेळटा. ह्या 3 मेडला पैकी खंयचे मेडल मोलादीक? बंगाराचे गी? वय बंगाराचे. तर उरले सायडीन बरी. ओके. बंगाराचे मेडल मोलादीक कित्याक की म्हळ्यार बंगार अमूल्य जावन आसा. गोल्ड इज प्रेशियस. दुसऱ्यान पयस पळयल्यार गोल्ड परजळटा. वय की न्ही?
परजळता ओके. कितल्या जाणांक हांगा बंगाराचें मेडल मेळ्ळां? हात वयर करा. व्हेरी गुड. सगळ्यांक ताळयो दिया एक बटी. हात सकयल. ओके. बंगाराचें मेडल कोणी बेश्टें दिनात. ताका मेहनत करीचे. हार्डवर्क प्लस कमिटमेंट. हार्डवर्क 1-2 दीस केला पावना. हार्डवर्क प्लस कमिटमेंट. आयचे पयले फॉर्म्युला. हार्डवर्क प्लस कमिटमेंट केल्यार मात्र आमकां गोल्ड मेडल मेळटा. ते ओके. आता आज आमी नोव्हेनाच्या 7व्या दिसार आसा. आज नियाळकरचो विशय जावन आसा वादृश्टाव आ लेडी ऑफ बॉरेन. एक पुटी म्हज्या उपरांत रिपीट करा. आ लेडी ऑफ बॉरेन. ओके. आता हांव तुमकां धाकटुली एक ल्हानशी काणी सांगता. सगळ्यांनी शी दिवन आयकोनचें. 1932 युरोपांत वर्ल्ड वॉर जावन थोडीच वर्सां जाली मात्र अशें आसता तांची आर्थीक परिस्थिती पातोरू उदकांत बुडल्यार बरी दिसान दीस म्हणल्यार बरी बुडोवंच आसली. अशेंच घडलें बेल्जियमांत. एक सायडीन लोकांक दुबळीकायेचें बें आनी एक सायडीन ही गरजो देसवाट करता तसो लोक सरकारी येतगी करना म्हणलें बें. लोकांक एक सायडीन मागणेर हजार ना आनी एक सायडीन फल्यांची कंत. अशें आसता. एक दीस 5 जाणां भुरगीं इस्कालाक चलून वयता आसलीं. वाटेर आसतना तांकां एक धवीस न्हेसलेली एक स्त्री दिसता. ती भियेतात. पूण ती मुरी म्हूण कळ्ळेंच आश्चर्यचकीत जातात. अशें नोव्हेंबर तावन जानेवारी म्हणसर मुरी तांकां 33 टायम्स दिश्टीक पडटा. कितले फावटी? 33 टायम्स. हर एक फावटी दिश्टीक पडटना ती तांकां आपलें भांगाराचें काळीज दाखयता. अशें त्या भुरग्यांक तांचें काळीज भांगाराचें बरी जावंक आपोवन दिता. हें कशें करचें? त्या भुरग्यां मरिफात ती आमकां एक फॉर्म्युला दिता. फर्स्ट वन प्रेयर. हांगासर म्हज्या हातांत एक वात आसा. हें वात हांवें काळोखाल्या रुमांत पेटयल्यार कितें जाता? उजवाडटा. अशेंच एक 10-12 वातयो हाडून पेटयल्यार त्या रुमांत काळोखूच ना म्हणल्यार जाता न्ही गे. अशेंच आमच्या कुटुंबांत जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना त्या आमच्या कुटुंबांत काळोख पयस थांबता आनी जेजूक प्रकाशता. कसलेंच वारें वादळ आमच्या कुटुंबाक नाश करूंक शकचें ना. दुसऱ्यान लव वा मोग. आमचे शेजारी वा पेलो कोणी कश्टांत आसल्यार गरजेवंत आसल्यार तांकां आमी पयलो वचून खूब होब करूं जाय. हें मात न्ही कोणी आमकां दुखयल्यार आमी तांकां बक्षी जाय. हेंच आयचें फॉर्म्युला. आतां एक सवाल तुमकां. इतले दुश्टाव आमी आयकले न्ही गी. ह्या दुश्टावांत मुरी सडावत जावन कोणाक दिश्टीक पडटा? भुरग्यांक. आमी ल्हान जावन पुरो पूण मुरी आमकां एक व्हडली जबाबदारी दिता. कितें ती जबाबदारी? भुरग्यान आयका. आज घरा वयता आसतना मागण्याचो वेळ जाताना तुमचे मम्मी पप्पाक मागण्या सुडास करी जाय. आनी वडिलांनी तुमी तुमच्या कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट जिवाळ दवरी जाय. आतां हे 2 फॉर्म्युला तुमी बुडास केल्यार आयचे सगळ्या दृश्टावाचो सामरी हांगाच आसा. कितल्या जाणांनी ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार पद आयकला? ओके. आतां ट्यून सेम ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार वर्डा बदलाक हें फॉर्म्युला सांगचें. हांव सिंग करता तुमी रिपीट करचें. हार्ड वर्क कमिटमेंट गोल्ड मेडल. सिंग करा. हार्ड वर्क कमिटमेंट गोल्ड मेडल. प्रेयर लव गोल्डन हार्ट. ओके पुरते सांगात उठूक सगळें. हार्ड वर्क कमिटमेंट गोल्ड मेडल. प्रेयर लव गोल्डन हार्ट. हे भुरग्यांचे पद वडिलांनी सिंग करून जमना. सगळ्यांनी सिंग करयात. उठूक लास्ट टाइम जोरान. हार्ड वर्क कमिटमेंट गोल्ड मेडल. प्रेयर लव गोल्डन हार्ट. आता सगळ्यांनी दोळे आमचे एक भर मावून रावया. हांवें सगळ्या उपरांत हे मागणी तुमी रिपीट करचें. सोम्या जेजू मुरी आमची आवय जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तिच्या बरी मोगाच्या आनी मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक कृपा दी. आमचें काळजी तिचे सारके भांगाराचें जायचें कर म्हूण मागता. आमेन.